गोयच्या मायनिंग इंडस्ट्रीची सध्या खर मंदी चल्ल्या। फाटल्या सिजनाचे पयल्या 2 म्हयन्यां परस अंदून निर्गत 76% उणें जाल्या। चीन आनी जपानांतले ट्रेडर हायग्रेड माल सोदतात। गोंयच्यान माल निर्गत जाता ती 58 ग्रेडी परस उणें आनी ब्लेंडिंग करून हायग्रेड मीन निर्गत करूंक गेल्यार 30% एक्सपोर्ट ड्युटी। मायनिंग कंपन्यो बेनिफिसिएशन प्लांटांतल्यान मिनाची ग्रेड वाडोवंक शकता, पूण 30% निर्गत कर बसता। धंद्याक परवडना म्हूण निर्गतदार सुत्रां सांगतात। सद्याचे सर्तींत तिगोवन रावंक जाय जाल्यार निर्गत कराचेर कमीत कमी 60% सूट जाय। सरकारान हो विशय प्रामुख्यान हातांत घेवचो म्हूण निर्गतदार संघटनेचो सचीव ग्लेन कालावंपारा सांगता। 60% ग्रेड मेरेनच्या मिनाचेर निर्गत कर कमी करचो म्हूण मायनिंग इंडस्ट्री केंद्रा कडेन मागता। सध्या ही निर्गत ड्युटी 30% आसा। गोंयचे मीन सापूच उणे ग्रेडीचे आशिल्ल्यान देशी उत्पादनाक उपकारनात, तशेंच हांगासरल्या स्टील इंडस्ट्रीकूय चलना। ट्रान्सपोर्टेशनाचो खर्चूय हाताभायर वता। चीन जपानांत धाडटले जाल्यार खर्च परवडना म्हूण निर्गतदारांच्या कपालाक आटयो। गोंयचें मार्केट सध्या ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इराण आनी कॅनडा सारकेल्या देशांतल्या ट्रेडरांनी पोखरला। एका तेंपार गोंयांत वर्साक 45 दशलक्ष मेट्रीक टन मीन निर्गत जातालें। एप्रिल 2014 अर्थमंत्री अरुण जेटलीन 58 ग्रेडा परस कमी आशिल्ल्या मिनावेलो निर्गत कर 30वेल्यान 10%चेर हाडिल्लो। ते वेळार मिनेर आनी ट्रेडर हो कर रद्दच करचो म्हूण मागताले। उपरांत फेब्रुवारींत 2016 अर्थ मंत्रालयान 58 ग्रेडी सकयल्या मालावेलो निर्गत करूच रद्द केल्लो। एका तेंपार गोंयांत वर्साक 45 दशलक्ष मेट्रीक टन मीन निर्गत जातालें। आतां हो आंकडो परिस्थिती अशीच उरल्यार धड 5 दशलक्ष मेट्रीक टन जावप मुश्कील। गोंयचें मायनिंग कॅपिंग फक्त 20 मिलियन मेट्रीक टन आसूनय ही परिस्थिती। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।